म्हणटकीर हे तळ्याचें सौंदर्यीकरण ब्युटिफिकेशन केलें जाल्यार फाल्यां चावडे वाड्यांतले गणपती पावोवपा पूण कितें करपा जाता, लोकांक वॉकिंग ट्रॅक गेल्यार जाण्टेल्याक भोंवपा जाता, एक कितें पयलीं कितें म्हणून निशाणें उरतलें नाजाल्यार आनी थोडे दीस गेल्यार ते तळे गेल्ल्या जमा आसा। पयलीं नाना तरेची नुस्तें आसलें ती कोणाक पळोवपा मेळना ती ह्या तळ्यार मेळटालें। आतां ती आसा काय ना म्हाका खबर ना। तितून कासव आसले आनी तितून एक बुडी म्हूण एक तरी जात आसली ती आमगे कोंबी उरता कोंबी येता ती ह्या खंयच मेळनासली ह्या हितून आसली। आनी तेन्ना आमकां ह्या व्हडल्या तळ्यांक चिकाले म्हणल्यार नुस्तें मेळटालें। चिकाली म्हणा नाजाल्यार आमकां पिट्टोळ म्हणा सांगटा म्हणा ह्या तरेचें नुस्तें लागतालें। आनी इवन ह्या व्हडल्या तळ्यांक कासव सुद्दां व्हडले व्हडले उरताले कासव। आनीक ह्या व्हडल्या तळ्याक आमी ह्या केर ह्या शेतांतल्या देगे कडेनच हें व्हडलें तळें आसा आनी व्हडल्या तळ्या लागूनच ह्या टोटल केरांक 11 तळीं आसा। आतां जितली जितली कन्स्ट्रक्शन वाडलें काणकोणा कन्स्ट्रक्शन वाडलें तितले ती जी तळीं आसले ती तळीं आतां नामशेष जाल्ली आसा। त्या भितरली 1-2-4 आतां तळीं उरल्ली आसा। आनी व्हडली तळीं तर हें आतां आमचे म्हणजे रवींद्र भवन जाता, रवींद्र भवनाक तेंकोन जाता, आमचो बस स्टँड लागीं आसा, कोंकण रेल्वेचें स्टेशन लागीं आसा, हायवेचेर हें व्हडली तळें आसा। आनी अशा वेळाचेर ह्या व्हडली तळ्याचें जर सुशोभीकरण केलें जाल्यार काणकोणच्याच न्हय जाल्यार देशांतल्या आनीक वर्ल्डांतल्या लोकांक हें तळें पळोवपाक मेळटलें। हांगाचें जर सौंदर्यीकरण केलें आनी हे जे झरी जर उदकाची परत हांगा जनरेट जालें सौंदर्यीकरण करून सगळे सभोवताली जाल्यार हो काणकोणचो एक मेजर स्पॉट जावपाक शकता अशी हांगची थळाव्या लोकांची मागणी आसा। कित्येक वर्सां लोक मागणी करीत आसात की हे तळ्याचें सौंदर्यीकरण करचें पूण कोणूच कान मनार घेयना। गोंय सरकारा कडेन काणकोणचे लोक परत एकदां मागणी करता की ह्या तळ्याचें सौंदर्यीकरण करचें। त्या दृश्टीन काणकोणांत टुरिजमय वाडटलें आनी लोकल लोकांक हांगा ट्रॅक बी घातलेले हांगा सांजेर वेळ काडपाक मेळटलो। प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर।